म्हापशा बाजारात मोतीलाल लोटलीकर हांच्या भांगराच्या दुकानात 23 एप्रिलाक चोरी जाल्ली। 2 बायलां आनी कांय दादले गिरायक म्हूण दुकानात आयिल्ले। तांणी शेटीचें लक्ष विचलीत करून डिस्प्ले काउंटरा वयल्यान 32 ग्रामाच्यो आनी सुमार 3 लाखांच्यो 3 सरपळ्यो फारायल्ल्यो। हो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कॅप्चर जाल्लो। कांय दिसां पयलीं कानोळे उदय गोल्डस्मिथ ज्वेलरी शॉपातूय ह्याच चोरांनी चोरी केल्ली। ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी रायगडच्या 9 जाणांचे टोळयेक अटक केल्या। ह्या चोरयेच्या प्रकाराचेर शेटी उदय शिरोडकारान उलोवप केलें। 6 जाणां भितर सरली, 4 दादले आसले आनी 2 बायलां आसली। ती भितर सरली आनी म्हाका म्हणाले धाकट्या भुरग्याची मुदी जाय म्हणाले आनी ती बायलां ते सायडीक थंय बसलेली आनी 2 जाण हांगा येयले, एकलो जाणटो आनी एकलो तेजे मातसो एडल्ट हांगा येयलो आनी म्हाका म्हणालो मुदी दाखय। मुदी दाखयली ताका हाडून मुदी दाखयली आनी म्हाज्याच कडेन दवरली आनी मागीर सरपळी दाखय म्हणाले बारीक भुरग्याची सरपळी दाखयली आनी ती बायलां थंय बसलेली थंय 2 जाणांनी आडसाक घातले दादले 2 जाण। ते एक बायल उठून थंय बगर थंय वयताले मरे आनी दादले थंय आडसाक कशे रावल्ले। मागीर परत बसली थंय तेन्ना म्हाजें मन तेणें हें दुसरें हें ब्लॉक कसो केलो म्हाका। ब्लॉक कसो केला पळय तेन्ना ती ट्रे थंय भायर आसली पळय ती काडली तेणें भितरान असो हात घालून ट्रे काडली। ती म्हाका कळोवूच ना। कालांगूट पुलीस स्टेशन हांवें रोखडेंच चेड्यान आमच्या कंप्लेन केलें। थंय कंप्लेन करून आपले रोखडेंच पुलीस विदीन 10-15 मिनटां भितर पुलीस येयले हांगा आनी पुलीस एकदम पुलीस येयले, सगळे सीसीटीव्ही हे पळयले, ते सायडीचे आमच्या शेजाऱ्याचो हे DPR ते कितें आसा ते काडून व्हेले आनी ते सगळे तेजेर कळ्ळें तेंकां कितें आहा पळय तें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।